एक गजाल आसा, आमी जे म्हणटा की केसीस कमी जातल्यो आसल्यो पळय न्ही, तशें पळोवंक वचत जाल्यार आज 51% जेन्ना पॉझिटिव्हिटी जेन्ना आमी म्हणटा, ओके, ही 51% तसो विदीन द स्टेट कोरोना व्हायरस हो आशिल्लोच. आमी थोडीशी जर स्वताय प्रत्येकान काळजी घेतलेली, म्हणजे सगळी जबाबदारी सरकाराचेरूच न घालता आमी जर 100% जर काळजी घेतलेली जाल्यारय खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां हो पॉझिटिव्हिटी रेट कमी मेळटलो आसलो. आमी जो म्हणटा की डेथ रेट आज वाडला, दिसाक 56 डेथ जाता, तेच जर भितरले मॅक्झिमम लोक जर खूब पयलीं हॉस्पिटलायज जाल्ले जाल्यारय ते डेथ रेट जो आसा हो कमी जातलो आसलो. सारसार सगळो विचारपूर्वक म्हणजे हो निर्णय घेतलेलो आसा. त्या खातीर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सगळ्या जाणांक की एक ह्या निर्णयाक सगळ्यांनी सहकार्य करचें. जो तूं जसो म्हणटा थर्ड वेव येता म्हणून बोवाळ चल्ला, हो मिडियाचेर आसतलो किंवा बाकी कोणी कोणी जो टेलिव्हिजन मिडियाच्या माध्यमांतल्यान हो सांगत आसा. आमी जशें सेकंड वेवची आमची सगळी प्रिपेरेशन चालू आसा. थर्ड वेव जी गायडलायन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान किंवा जी गायडलायन एक्सपर्टा कडल्यान येता ताच्या खातीर आमी आमचें प्रिपेरेशन जें आसा हें चालू केलां. आनी म्हणून तर आमी म्हटलां की आमी ऑक्सिजनची मागीर LMO म्हणजे लिक्वीड मॅन्युफॅक्चरींग ऑक्सिजन आसतलो, PAC प्लांट आसतले, हे प्रत्येक हॉस्पिटला कडेन घालपाचें आमी सुरू केलां. प्रत्येक स्टेप अप हॉस्पिटल्स प्रत्येक तालुक्यान जे सुरू करपाचें केलां हें तेजेंच प्रिपेरेशन आसा. सीएम इतलो टाइम कित्याक लागलो सरकाराक डिसिजन घेवपाक? कित्याक डिमांड सेम वाडिल्ले, प्रत्येक जण डिमांड करता की लॉकडावन पुरो लॉकडावन. आजून तुम्ही लॉकडावन वर्ड यूज करता की स्टेट लेवल कर्फ्यू उरता. कितें डिफरन्स लोकांक कळटली? लॉकडावन आनी स्टेट लेवल कर्फ्यू डिफरन्स कितें? हे पळय, दोनूय वर्ड सेम आसा. तुका वापरपाक कोणी आतां आमी स्टेट लेवल कर्फ्यू म्हटला लोकूच भायर सरपाचो ना म्हटला. म्हणल्या उपरांत तुमकां कळपाक जाय, लोकांक कळपा खातीर राज्यव्यापी कर्फ्यू आसा, कोणी घरा भायर सरचो न्ही हें पूर्णता सांगलेलें आसा आमी.